कीर्तन 30:2 साम 32 बोगसणे लाभलेल्या खातीर संतोष. जांचो गुन्यांव बोगसला, जांचे पाताक माफ जाला ते खऱ्यांच सुभागी. जांचेर सर्वेस्पर गुन्यांव लायना, जांच्या काळजान कपट ना ती खऱ्यांच सुभागी. हांव वोगूस रावलो तेदना विरोन गेली म्हजी हाडां. अख्खो दीस हासकार सुस्कार सोडित आसलो. दीस रात तुज्या हाताची जडाय म्हजेर बसली. गिमांचे दगींचे म्हजी सकत सुकोवन गेली. तेदना हांवें तुजे मुखार म्हजे पाताक वळखून घेतलें. म्हजो गुन्यांव हांवें लिपोवन दवरलो ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो अपराध हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. देखून हर एक भक्त आकांतचे वेळा तुका प्रार्थना करता. आवरचें उदक लोटान आयल्यारय तें ताका लागचें ना. तूं म्हजो आसरो, आकांतच्या वेळा म्हाका राखताय. सडवणीच्या उल्हासभरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. हांव तुका शिकोवन दितलों, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलों. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलों. गिन्यान नासलेल्या गोड्या वा कचऱ्या भाशेन जाय नाकात. हांकां लगम आनी वडी वापरून दमोवचें पडटा, नाजाल्यार तीं तुजेशी येनात. खोट्या मनशाचे आटेविटे अनेक, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक ताची दया माया वेडो घालता. समेस्त नितीवंत न्हू, सर्वेस्परा थंय संतोष भोगा आनी उल्हासीत जाया. समेस्त प्रामाणीक काळजाच्या मनशांनो, आनंदान बोबट मारा.